सड्यार मोडिल्ल्या अवस्थेत आशिल्ल्या किल्ल्याची दुरुस्ती करची अशी मागणी मोरगावचो आमदार संकल्प बामणकारान मुख्यमंत्र्याकडेन केल्या। या किल्ल्या वयल्यान पुराय अरबी दर्याचो सोबीतकाय दिसता। तशेंच या किल्ल्यांत आशिल्ल्यो 2 गुफा लागींच आशिल्ल्या 2 ल्हान किल्ल्यांकडेन व्हरता अश्योय पुर्वजांकडल्यान काणयो आयकिल्ल्याचे संकल्प सांगता। या किल्ल्याची दुरुस्ती करून ह्यो गुफा लोकां खातीर उक्त्यो केल्यो जाल्यार हो किल्लो बऱ्यापैकी पर्यटन थळ जाव येता आनी मोरगावच्या लोकांक रोजगाराची संद आनी तालुक्याच्या अर्थवेवस्थेक चालना दिवं येता अशें संकल्प बामणकारान म्हटलें। सोमारा मोरगांवांत जाल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 21 फुटी पुतळ्याच्या उक्तावण सुवाळ्या उपरांत तो उलयतालो। आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सड्या भागात एक असो इतिहासीक किल्लो आसा आनी त्या किल्ल्या भितर एक भुयार आसा व्हडले। ती एक हिस्ट्री आसा त्या भुयाराची। ती भुयार डायरेक्टली एक फोर्ट आसा, 2 किल्ले आसा श्यामबाटार धाकटेचे, ते किल्ल्या कडेन पर्यंत पावताले म्हणून अशें आमच्या जाणट्यांनी आमकां सांगलेलें आसा। सो हांवें आयज सीएमाक रिक्वेस्ट केलेलें आसा की तेंचे रिस्टोरेशन जावचें म्हणून त्या फोर्टाचें। आनी मेन म्हटल्यार ते आमचे एनपीटीन जो किल्ल्याचो भाग आसा पळय तो सगळो तेंच्यांनी अडॉप्ट केलेलो आसा आनी आमकां लोकांक ते किल्ल्या कडेन वयपाक वाट ना। गाडी घेवन वयता जाल्यार गाडी सुटना। सो तेंच्यांनी सगळे ते आपल्या अंडर ताब्यान घेतलेले आसा। सो ते सीएमाक सांगलेलें आसा की तेचेर लक्ष घालून लोकांक एक बाबा थंय वयपाक वाट जावं आनी तो किल्लो रिस्टोर जावपाची गरज आसा। आनी तेजे जे भुयाराचे इतिहास आसा पळय ते लोकांक सगळ्यांक जाणून जावचें आनी तो एक पॉयंट जावचो, ट्युरिजम पॉयंट जावचो। कित्याक तेजो एकटो मुर्मगांव तालुक्यात तो एकूच किल्लो आसल्या कारणान एक ताजो व्यू जो आसा टोटल एरेबियन सी, टोटल पोर्ट दिसता। तो एक बेस्ट ट्युरिजम स्पॉट जावंक शकता आनी जर तो ट्युरिजम स्पॉट जालो जाल्यार आमच्या सड्याकारांक तशेंच आमच्या मुर्मगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक ताचो खूब फायदो मेळटलो। थंयसर तांकां थोडी आमदनी जातली, एक 4 पयशे तांकां मेळोंक शकता। सो हेच्या लागून आयज हांवें हांगा उलोवप केल्लेलें आसा आनी आश्वासन दिल्लेलें आसा चीफ मिनिस्टरान। एक कमिटीच्या अंडर ताणें आमकां सांगलेलें आसा की बाबा हे आमी करून घेवया म्हणून।